Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा मेडिकल कॉलेजीत आनिकूय बी बेड कॅपॅसिटी वाडोवपाची जी आसा आमी ठरयल्या आनी ती थंयसर आशिल्ले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल येता त्या 10 मे पर्यंत ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे कार्यनिवृत्त करपाचें आसा. ते कार्यनिवृत्त जे आसा हे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमी 10 मे पर्यंत कार्यनिवृत्त करतले. दुसरें आत्ता आशिल्ल्या आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर आमच्या कडेन 310 पर्यंत बेड आसा. त्योय बेड कॅपॅसिटी आमी 500 पर्यंत व्हरपाचें ठरयलां. फुडल्या 4 दिसाच्या भितर 10,000 ऑफ द रेमडेसिवीर वायल आमच्या कडेन अवेलेबल करतले. म्हाजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा जे पॉझिटिव्ह जावन गेले तांच्यांनी प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर फुडें येवचें, कारण आमकां प्लाझ्मा डोनेशनाची खूब मोठ्या प्रमाणात गरज आसा. आमी पयल्यान पयलीं नायट कर्फ्यू जो आसा हो डेली रातचो 10 पासून सकाळी 6 पर्यंत नायट कर्फ्यू करपाचें ठरयलां. नायट कर्फ्यूच्या जाग्यार पब्लीक प्लेसींचेर म्हणजे लोकांनी भोंवचें न्ही, जेणे करून जे इंडस्ट्रियल आसा किंवा ट्रान्सपोर्ट्स हे बंद केले, खंयचेच वयचे ना. काही गोष्टीचेर आमी 50% कॅपॅसिटीचेर चलोवपाच्यो म्हटलेल्यो आहा. तितूर कॅसिनो, बार एंड रेस्टॉरंट, रिवर क्रूज, वॉटर पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क, जिमनेशियम, स्पा, मसाज पार्लर, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बसीज यूज्ड फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इन्क्लुडींग KTC. काही एस्टाब्लिशमेंट जो आसा ह्यो बंद उरतल्यो. तितूर स्पेशली द स्विमींग पूल्स, मागीर पब्लीक जितके हॉटेल्सांचे स्विमींग पूल किंवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हाजे स्विमींग पूल्स जे आसा हे बंद उरतले. स्कूल, कॉलेजीस, एड्युकेशन एंड कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्ट फॉर द ऑनलायन एग्जामिनेशन. ओके, कॉलेज स्टुडंट्साच्यो ऑनलायन एग्जामिनेशन आसपा खातीर तेंचे स्कूल कॉलेजीस चालू आसतले. बट प्रॅक्टिकली जर अनऑफिशियली कोणी 9th स्टँडर्ड 11th स्टँडर्ड जर चालू दवरले आसत जाल्यार सरकार भितर इंटरव्हीन करून ते बंद करपाचें सांगलेलें आसा. सोशियल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकाडमीक कल्चरल कॉंग्रेशन्स हे सगळे बंद आसतले वयतलो. सद्या 30 एप्रील पर्यंत ही सगळी रेस्ट्रिक्शन्स आसा. निवडणुका जातल्यो, निवडणुका विथ ऑल रेस्ट्रिक्शन्स. सगळी देवळांनी, चर्चींनी किंवा मशिदींनी जी मास गॅदरिंग्स आसा ती सगळी बंद आसतली. तांचे रिच्युअल प्रोग्राम्स जे आसा, देवळांतली पुजा, देवळांतली आरती किंवा देवळांतलो उत्सव म्हणजे जात्रा किंवा कितें, हे फक्त लिमिटेड लोकांनी, त्याच गांवांतल्या देवळांतल्या काही लोकांनी ते रिच्युअल्स पार पाडचे. लग्ना खातीर परमिशन्स हे कंपल्सरी आसा, तांच्यांनी परमिशन्स घेवची. हॉलान लग्न केल्यार जाता विथ द रेस्ट्रिक्शन्स ऑफ द 50 पीपल ओनली. फॉर द क्रिमेशन ओनली फॉर द 20 पर्सन्स, म्हणजे 20 लोक, बट परमिशन घेवपाची गरज ना. ओके. सेक्शन 144 इम्पोज एट 5 पेक्षा चड लोक पब्लीक जाग्याचेर येवपा खातीर स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट हे फाल्यांच्यान केले वयतले. सगळ्या पब्लीक प्लेसिसांचेर इन्क्लुडींग ऑन द बीचीस, बस स्टँड्स, मार्केट. आमी जी एग्जाम 12वीची आनी 10वीची इन्क्लुडींग 12वीची 24 तारखेच्यान सुरू जाताली आनी 10वीची केन्ना तरी 10th मेच्यान सुरू जाताले. बट आत्ताच्या घडीक आमी गोवा बोर्ड एका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ती पोस्टपोन केली म्हणून, सो डॅट ती आयच्यान पोस्टपोन केली. बट ती एग्जाम फुडें 15 दीस इन एडवान्स गोवा बोर्ड डिक्लेअर करतलो केन्नाच्यान एग्जाम घेता ती. हांव मुद्दामून सांगता की हात जोडून रिक्वेस्ट करता की लोकांनी गरज ना जाल्यार घरा भायर सरचेच न्ही. नॉट ओन्ली द सिनियर सिटीजन, बट म्हाजें म्हणणें भुरग्यांनी सुद्दां जेका गरज ना तेणी कोणीच घरा भायर सरचें न्ही. कितें गरज आसा? हांवें ज्यो सगळ्यो गजाली सांगल्या तितक्यो 30 एप्रील पर्यंत आसतले, तेज्या उपरांत आमी रिवायव करतले.